चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरें देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणका मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. माणकामती ह्या कार्यावळींत तुमकां समेस्तांक माई मोगाचो येवकार. आमचे गोंयकार आपल्या पोटा पासत आख्खो संवसार शिंपडल्यात. मोठ्या प्रमाणांत युकेच्या देशांत आमकां गोंयकार काम करतना दिसतात. युकेच्या लंडन, स्कॉटलँड आनी दुसऱ्या भागांनी भोंवडी करतना वेगळीच कुशालकाय आनी दादोसपण भोगता. गोंयांतान आयलोलो गोंयकार आनी खेरीत प्रुडंट मिडिया तांचेशी पावतच तांची काळजां मनां फुलोवन आयल्यांत ती आमकां पळोवंक मेवली. तुमचें उदक, रस्ते, येरादारी येवजण, तुमचे पाक जावं झू खूब कितें सांगून वेतात. सरकारान दिलोले नेम कायदे दर एकल्यान पाळूनच फुडें वचूंक जाय. स्पीड लिमीट कायदो मोडटल्यान तुमचे पुलीस न्हय पूण कॅमेरा सांपडायतात. 6-7 किलोमीटर बॉटनिकल गार्डन जावं तें 6-7 किलोमीटर लांब रुंदायेचें झू थंय आमकां एक पासून वॉचमॅन दिसना. आमच्या भारतांत असल्या सुवातांनी 200 तरी वॉचमॅन आसपाचे. खूब आदलीं घरां, कचरो नासलोले रस्ते, एकाच रस्त्या वेल्यान ट्रेन, बस आनी मोटरां हें पळोवन काळीज धादोसता. समोनभर काम करून थकलोल्या आमच्या गोंयकार भावांचें मनोरंजन करच्या मनान दर शुक्रार, शेनवार आनी आयतारा दिसाक तियात्र सादर जातात. लोक उलपोट्यो घालून हे तियात्र पळोवंक वेतात. थोडे गोंयांतून वचून थंय तियात्र करतात जाल्यार थोडे थंयचे आनी गोंयचे मिसळ जावन तियात्र करतात आनी थोडे तियात्र थंयचेच एकठांय जावन सादर करतात. गोंयचे संस्कृती दायज मायभास कोंकणी टिकोवन दवरूंक वेगवेगळ्या मळांचेर वावुरपी आपल्यो वेगवेगळ्यो तरेच्यो कार्यावळी सादर करतात. फेस्तां परबो मनयता आसतनाच थंय आमकां व्हडा उमेदीन गोवा डे मनयलोलो दिश्टी पडटा. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणकामती कार्यावळीक तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो आनी ओरबे ओरींत येवकार. आयज तुमकां 3 मानेस दिश्टी पडटात. म्हणटच गोंयांक जायते फावटी आमी आमच्या माय भाशेचो मोगा पासत जायतें कितें करता, पूण ह्या युकेच्या देशांत खेरीतपणी वॅमली, सावथ हॉल जावं स्विंडन आनीक हॉन्सलो अशा जायत्या सुवातींनी आमच्यो जायत्यो कार्यावळी जातात. आनी गोंयच्या मोगा पासत ह्यो कार्यावळी ते घडोवन हाडटात. आनी स्पेशली तुमकां सांगतलो जाल्यार हांगासर एक गाजता तें म्हटल्यार गोवा डे. आतां गोवा डे म्हटल्यार कितें? पयले सुवातेर हांव आमच्या मानेस्तांची तुमकां वळख करून दितां. पयले सुवातेर म्हजे बरोबर जुलियो. हांव जुलियो, गांवांत मिर्शेचो आनी रावता वॅमली. आमी आतां वॅमली आमचो गोवा डे करपाक सोदता. तातूंत आमचो भाग घेतलो मार्क रेवलोन, पिओ, ओलावो आनी वेलरोज. हो जातलो आमचो 29 इन वॅमली आनी स्विंडनूय आमचो जातलो 30 तारीख.
लोकां कडेन मागता तुमी लोक सगळो येवन पळोवन आमकां सपोर्ट करचो ह्या शोवाक येदो खंयच्या म्हयन्याक जुलाय 29th and 30th इन स्विंडन 2 शो आमचे जातले तुमी सगळ्या लोकांनी येवन आमचो हो कार्यक्रम पळोवचो म्हणटा तुमच्या बरोबर म्हाज्या बरोबर आमचो विरसिमो आसा हांव आनी तो दोगूय पार्टनर आमी हें करपाक आनी आमच्या कंपनीचें नांव गोल्ड एंड सिल्वर इव्हेंट कंपनी हांव पयले सो ते प्रुडंट मिडियाक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक आमकां हो सहकार दिलो म्हणून आनी तेवतन बाबाक तेका लागून कित्याक तो स्पेशली गोंयांसान येयला हो स्पेशली आमचो इंटरव्यू घेवपाक म्हणून तेका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी सो आमी हो गोवा डे म्हणून असो करूंक सोदता फॅमिली सो गोंयकार सगळे आमचे येवचे आनी गोंयकारांक लायक आमी एक प्लॅटफॉर्म दिवन सगळ्यांक एकठांय करपाक चिंता आनी ह्या फुडाराक पासून आमी बरें बरें कितें आमचे मतीन आहा तें आमी करपाक सोदता लायक आनी म्हाजो रायन आसा हिंगा तो दोन सांगतलो Yeah, thank you everyone for listening to me first of all and for coming from Goa all the way. So we're trying to do a Goa Day event, trying to bring all the Goan people together. We all are busy in our own lifestyle, but we're trying to get a little bit culture in UK, trying to bring everyone together and just having a good time with everyone from Goa. तर जुलियो बाब तुमी ह्या आदी हो गोवा डे कसो सेलिब्रेट करताले पयलो फरज म्हणल्यार गोवा डे सारको आनी 8-9 वर्सां होंसलो जातालो आनी फकत थिंगा आफ्टर कोवीड तो 4 वर्सां बंद पडलो सो मागीर लास्ट इयर आमी तो स्टार्ट केला पयलो इन वेम्बली आनी मागीर देर आफ्टर होंसलो थिंगा आनी एक दुसरी कंपनीन इम्पॅक्ट म्हणून तेणी स्टार्ट केलो सो आतां आमी तो आतां चालू दवरला आमी ह्या वर्सा आनी ह्या वर्सा लास्ट इयर आमकां तितलो टायम मेळनासलो एकूच म्हयनो मेळ्ळो प्रिपेर करपाक आतां आमकां चड टायम मेळला लायक आमी 1 वर्स आतां वावुरता करपाक आनी बरे बरे आमचे फामाद गोंयचे कांतोरीस आनी एक्टर्स लायक आमी हाडटा आनी बरें बँडां पासून आमी हाडटा गोंयांसान आनी सो तेका लागून मातसो खर्च हिंगा डेस्पेस चड आहा आमकां बिकॉज ऑफ द टिकेट्स आनी कितें कित्याक हो आतां सिजन तेन्ना जुलाय आनी ऑगस्ट म्हणल्यार हिंगा सिजन आसता हिंगा समर टायम सो टिकेटी मातशे एक्सपेन्सीव आसता तेका लागून मातशें कोणी जर आयकतलो आमकां आमचे स्पॉन्सर आहा जाल्यार सो कोणाक स्पॉन्सर करपाक जाय आमकां तेणें करपाक जाता आनी आमी तेंच्या नांवान पासून करपाक जाता एक शो तेका लागून आमकां मातशें कितें हेल्प जावं पडटलो जुलियो बाब मांडावळ कशी कितें आसता म्हणल्यार म्हणजे पयलीं आमकां ऑर्गनायज करपाक परमिशनां घेवची पडटा तेका एटली मोर देन 3 to 4 months लागता आमकां सगळी परमिशन घेवपाक सगळें तें कॉन्सुलाचें घेवचें पडटा मागीर बार घालतलो जाल्यार बाराचें लायसन्साचें हें घेवचें पडटा म्हणजे इंडिविज्युअल एक हेजे वस्तूचें आमकां लायसन्स घेवचें पडटा सावंडाक लागून सावंडाचें परमिशन लोकांचें कितें ऑब्जेक्शनां आसता ती मागीर कॉन्सुलाक वयता तेंचे मागीर तांकां रिप्लाय करचो पडटा आफ्टर सगळें रिप्लाय करून मागीर फायनली म्हाका आतां 6 months कशें लागले ह्या शोवाचें हें घेवपाक एप्रुवल घेवपाक कॉन्सुला कडच्यान आतां हो जो एप्रुवल मेवल्या उपरांत मागीर कसलेंच प्रॉब्लेम ना मागीर प्रॉब्लेम आसना चडशें आनीक हें सगळें करूंक सुमार कितलो देस्पेस जाता आमकां मोर देन 27,000 आमकां देस्पेस आहा हेका मोर देन 27,000 pounds 2 शोवांक म्हणजे 2,70,000 ना 27 lakhs 27 lakhs या 27 lakhs म्हणजे टोटल इव्हेंटाचो टोटल इव्हेंट बोथ द इव्हेंट्स दोनी इव्हेंट कित्याक आमी भायर करता पाकान तेका लागून आमकां आख्खे फॅन्स मारचे पडटा मागीर स्टेज सेटअप करची पडटा आनी ती सारकी प्रोफेशनल हेका स्टेज करची पडटा इट्स नॉट गोंयच्या भाशेन बी स्टेज न्हू मातशें ते प्रोफेशनल ते मातशे चड पयशे जाता थिंगा मागीर सावंड सिस्टम ते भाशेन घालचो पडटा सो तेच एक लायक 15 लाख सुमार लायक गोंयचे हिंगा 15,000 pounds जाता प्लस मागीर आमी भायर सावन हाडटा पळय आमी एक्टरांक वेलरस येता कॅनडाक सावन सो ती टिकेटी मातशे एक्सपेन्सीव पडटा आनी तेका लागून आमी ते करता फुडें सरून गोंयच्या मोगाक लागून सो तेका लागून हांव म्हणलें तुका लायक कोण आमकां स्पॉन्सर बीन आहा जाल्यार मातशें बरें जाता सपोर्ट करपाक तेका लागून कित्याक हिंगा आमकां तितले स्पॉन्सर मेळना लायक गोंया मेवता ते भाशेन हिंगा लायक डिफरंट कल्चर आहा हिंगा सो आमी आमचो गोवन कल्चर वयर काडूंक सोदता सो हे गोंयचे कोण आहा आनी कोण गोंयचे मोगी व्हडले बिजनसमॅन आनी कितें लायक तेंच्यांनी आमच्या बरोबर येवन एकठांय रावन केल्यार आनीक बरें जातलें कित्याक पयशे जाय पडटा ओन्ली पाकान आमी आउटडोर करता म्हणून सो इंडोर इव्हेंट आसल्यार प्रॉब्लम आसना कित्याक आनी आमचे 2 इंडोर इव्हेंट आसा ते आमी गोवान टॉप बँड हाडटा ते आजून डिक्लेअर करून आमी सो इट्स लायक अ सस्पेन्स September 2nd and September 3rd सो ते 2 शो वेम्बली आनी स्विडनूच जाता 2 शो सो टोटल 4 शो आहा आमचे आतां एक 2 म्हयन्या भितर हेका लागून खर्च जाता चड मातशें तुमचें एक्सपेक्टेशन म्हणजे क्रावड तुमचो कसो कितें आसता 5,000 to 7,000 क्रावड आसता हय क्रावड आसतलो अबाउट होय आनीक हो क्रावड फकत गोंयकारूच आसतात काय दुसरे मोस्टली 99% गोंयकार आसता
वन पर्सन मे बी डिफरंट कल्चर येता तेका लागून आनी आमचे हाका सगळे एम्बुलन्स आसता मागीर सेक्युरिटी सगळे एवरीथींग आमी सगळे इवन पुलीस सगळे अरेंजमेंट करून दवरलेलो आहा एवरीथींग फॉर दॅट शो. आनीक तुमकां इव्हेंटाक कशें लागतले तांची म्हणजे जे कोण कोण लागतले कोण वाजयतले जावं कोण सिंगर हांची निवड तुमी कशी केली? आमी ते आतां युट्यूबाचेर व्हिडिओ आतां इजिली मेवता पळोवपाक आमकां. सो तेजेर आमी एक सर्वे अशी काडटा ते मागीर आमी लोकां कडेन घालता आमचे सर्वे आनी मागीर लोकूच सिलेक्ट करता थिंगा कोण आमकां जाय पळय तो. म्हणजे लोक आमी कोणाक लायक इलेक्शनाक गोंय कोणाक हें जाता ते भशेन आमी सर्वे अशी काडून ते सिलेक्ट करता. लायक आतां वेल्रोसाक केला कॅनडाकसान तेका लायक शी वॉज द हायस्ट. मागीर मार्क रेवलोन लायक तशें मागीर पिओ आग्नेलो फेर्नांडीस आनी आमचो ओलाव आमचो लायक तो सगळो आमचो कितें म्हणटा ते भशेन रे आदले हें करता आदले आमचे सगळे परंपरा ट्रेडिशनल सगळे तबलें आनी कितें तसलें सगळें करता म्हणून तेका आमी सिलेक्ट केला तशें. आनीक हांगचे युकेचे आर्टिस्ट तांची कोण तरी आसतले तुमचे काय? हय युकेचे आर्टिस्ट आहा बॉब एंड्रू आहा टॉमी आहा जुनियर टॉमी मागीर हेजें नांव प्रिन्स वेल आसा जायते जाण आहा 10 जाण हिंगासान कोण हिंगा आहा पळय ते जुनियर लोनाय आहा जुनियर लोना ते न्यू चेडूं आहा एक आमचे ते बॅरिन्सान ते हिंगा आसा सेटल जाल्या तें आसा जुनियर लोना म्हणटा तेका विक्टर दिरबांदार आनी ते जायते जाण आहा 20 जाण तरी आसतले. प्लस आमी लोकल टॅलंट हिंगा आसता ते यंगस्टर्स बँडा मेळना कितें केलेलें आहा भुरग्यांनी लायक एक बँड आहा आमचे 16 एवरेज एज तेंची 16 वर्सांची 16 ते 17 वर्सां. सो तेंकाय आमी चान्स दिता लायक येवन स्टेजीर आपणाचे कलर दाखोवपाक. कित्याक आतां जायते जाण आमचे भुरगे लायक न्हू कोंकणी विसरल्या ल्हान आमचे भुरगे आहा ते. सो तेंकाय आमी एक माची अशी दिता थिंगा येवन तेणी कोंकणी भाशा वयर काडपाक. वा 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 वा. आनीक जे लोकल जे हांगासरले ऑडियन्स येतले तांचो म्हणजे फाटीं जेन्ना तुमी केला तांचो एन्जॉयमेंट कसो कितें आसता? चड बरे लोक एन्जॉय जालो. तेणीच आमकां सपोर्ट केलो की तुमी फुडल्या वर्सा बरो करा म्हणून हेज्यावन तेका लागून आमी वयतलो व्हडलो हें घेतलो डिसिजन घेतलें करपाचें लोकांकूच लागून. आनी लोकांक आदी सर थँक्यू म्हणटा तुमी सगळीं येवन पळोवचें देव बरें करूं म्हणटा लोकांक. आतां आयचें न्यू जनरेशन म्हटल्यार यूथ. सो युथाचो रेस्पॉन्स यूथ जेन्ना कितें करता आतां ओल्ड आमी सिंगर चडशे आमचे ओल्ड जालेले आसा लायक न्हू तेंकां ते आतांचे यंगस्टर्स वळखना. सो तेका लागून आमी हे युट्यूबार पळोवन जे कोण यंगस्टर्स सोंगां काडटा लव सॉंग्स आनी कितें ती तेंकां चड आवडटा यंग जनरेशन. सो तेका लागून आमी हांकां आतां लायक वेलरोश आमचो मार्क रेवलोन पिओ हांकां हाडटा कित्याक लागून लायक ते लायक जाता तेंकां. बाकीचे तर हिंगा आहा ते आसाच बट हे आमी हाडचेच पडटा भायर लायक गोंयासान. ही गोंयांत चड आहा टॅलंट आमची लायक टॉप मोस्ट आसा पळय ते गोंयांत आसा आजून पासून. पूण जायते जाण हिंगा येयलेले आहा युकेक बट गोंयांत चड बरे पळय ते थिंगा आहा. सो तेका लागून थिंगासान हाडचेच पडटा आमकां आनी तेका लागून आमकां ते मातशें फायनान्स जाय पडटा. ओके. आनीक तुमचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणजे तुमी तुमची मांडावळ कशी कितें मांडून हाडटात की हो इव्हेंट जालो इव्हेंटाच्या भायर आनीक कितें आसता स्टॉल्स आनी कितें कितें? हय तेच्या भायर आमची स्टॉल्स आसता फूड आमचें गोंयचें सगळें जेवण म्हाका दिसता ती आमकां एट प्रेजेंट आतां 8 स्टॉल्स येयलेली आहा प्लस बियर बार प्लस कॉकटेल बार हे सगळें आमकां तुमकां थिंगा मेवतली गोंयच्या लोकांक येवन जेवपाक आनी खावपाक जाय पळय ते थिंगा. 8 स्टॉल्स ओन्ली फूड स्टॉल्स आसतले. बाकीचे आनी लायक 20 स्टॉल्स आमचे दुसरे भाशेचे आसतले कितें कितें दुसरे कोण कितें कितें विकता कोण रोप विकता कोण टी शर्ट विकता कोण आनी कितें विकता तशें टॉयस विकता आनी तसलें आसतलें. मागीर भुरग्यांक आमचे ल्हान भुरग्यांक रायड्स आसतले आवटसायड द स्टेज असो. सो टोटल एन्जॉयमेंट भुरग्यांक आहा आनी सगळ्यांक आमी पळोवन जाणट्यांक तशें भुरग्यांक सगळ्यांक थिंगा एन्जॉय करूंक मेवतलें. तुवें हो इव्हेंट चालू जावच्या पयलीं कितें कॉम्पिटिशन्स बी तशें कितें तुमी दवरतात? ना तशें कांय दवरूंक ना आमी तशें चिंतूंक ना एट प्रेजेंट. पळय फुडाराक म्हणजे भुरग्यांक चड एट्रॅक्ट करपाक कारण आमची गोंयची संस्कृती आनी आयच्या ल्हान भुरग्यांची संस्कृती इंग्लीश आनीक कोंकणी ही मिक्स जाल्ली आसा. तातूंतल्यान कितें तरी एक वेगळें तुमी दिवपाचो हय तसो आमचो प्लॅन आसा. आमी ल्हान भुरग्यांक सान एज ग्रूप वायज लायक 14-16 आनी तशें ग्रुपान तांकां येवन सिंगींग करपाचें कोंकणीन आनी ताका आमी प्रायज दिवपाक सोदता. सो तो आमी एक पयलो एक इव्हेंट करूंक सोदता लायक इंडोर्स. तो आमी आउट करूंक ना आजून पासून बिफोर द इव्हेंट तो करून आमी थिंगासान भुरग्यांक आमी
घेवपाक सोदता कोण बरे आहा लायक नो फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायज घेता तेंकां आमी त्या शोआक घालतले आमच्या तशें आमचें प्लॅनिंग आहा चलता अजून तो डिस्कस करता आमी सो थिंगा कोणें येवपाचें आनी नॉट इंग्लीश ओन्ली कोंकणी थिंगा आमी तो स्पेशल कोंकणी कोण आहा ते येवन थिंगा प्रायज दिवन आमी करतले तशें भुरग्यांक. आतां ही पब्लिसिटी कशी कितें तुमची चलतली? पब्लिसिटीचो म्हाजो चेडोच पळयता चडशें तो ही all the publicity for the event. So what we do right now is we just focus on the social media internet platforms. So we do Instagram and Facebook. We have entire contact with all the different artists and trying to get them also to publish on their website because we're just a new starting company. We just word of mouth kind of influence everything. So we're trying to build a social media platform just to get more awareness and bring all the Goans together and let them know of the awareness what's happening in Goa. Just trying to make, because now at this age I would say all the youth on social media platforms. So you're trying to get all the youths to understand our Goan culture as such. Because me as well, I've been born Middle East, so I try to get more understanding of Goan culture now at the moment. So my parents are helping me try to understand where my heritage comes from and everything. So I'm trying to give that awareness back to the youth as well, so we can carry on this for coming generations as well. खरें म्हटल्यार आमचे जे यूथ आसात जावं ल्हान भुरगीं आसात तांकां एट्रॅक्ट करप चड गरजेचें. आतां आमी गोंयांक जायते कडेन बॅनर्स पोस्टर्स घालतात तशें हांगासर तुमचें कशें कितें आसता? हय आमी बॅनर्स सगळे ते परमिशन घेवचें पडटा ब्रँडाचें ब्रँड कावन्सिलाचें ते परमिशन घेवचें आनी ते ऑलरेडी घेतलेले आहा आमी आनी सो आमी ते पोस्टर लायता ऑल ओवर. आमी वेंबली लायल्या सद्या चडशे पोस्टर आनी बाकीचे सावथ हॉल आनी दुसरे कोण ते आमी हॉस्टेल लायल्या सो ते परमिशन घेवनूच लावचें पडटा. ते मातशें तेका लागून इजिली वचून खंय लावपाक जायना बॅनर बीन तें परमिशन घेवचें पडटा. सो तें करून आमी सगळें लायल्या प्लस आमचे लायक आमच्या रायन बाबान सांगला ते भाशेन आमी हेजेर करता लायक सोशल मिडियाचेर इंस्टाग्राम फेसबूक एन ऑल. आनी आमचो एक ग्रूप आहा हिंगा व्हडलो तो मायकल बेवन म्हणटा तेजो. सो तेका लायक मोर देन 20,000 मेंबर्स आहा. सो तेजेरूय आमी करता एडवर्टिजमेंट आमचो करीत आसता. सो आमी जाता तितलो लोकांक आमकां येवपाक आमी थिंगा आमंत्रण करता आनी येवन आमचें सोबोवचें लायक आनी कोंकणीचें नांव वयर काडचें कोंकणी भास आमची वयर सरपाक आमी मागता इतलेंच आमचें आवडे. जुलियो बाब तुज्या अदमासा प्रमाणे आयज ह्या युकेच्या देशांत कितलो सुमार गोंयकार आसतलो? म्हाका दिसता एटलिस्ट मोर देन 1 lakh. Only three places. Wembley, Swindon, South Hall and Oslo. हय मागीर उरलेले कडेन आसा थोडे 5,000, 10,000, 2,000 लायक मिल्टन किंग मागीर मेडन हेड मागीर आतां थोडे ब्रिस्टॉलूय शिफ्ट जाल्ले आहा जायते कडेन आहा आतां गोंयचे पूण मोर देन 1 lakh आहा आमचे हिंगा आतां. फकत आयची म्हणजे हो गोवा डे तुमी घडोवन हाडटात तेन्ना पासून म्हाका दिसता थोड्यांक कामाक वचचें पडटा आसतलें कारण सगल्यांकूच सुटी मेळप ना सगल्यांकूच सुटी मेळना हांगा म्हणटा त्या पासून आमी पयले वेगळ्यान पब्लिसिटी करता की थोड्यांक लीव घालपाची आसता ते लीव घालून रावता बावडे गोवा डे केन्ना जातलो आनी पळोवंक मेळटलो आमकां म्हणून तेका लागून. मागीर तुमचे आयज गोंयांक जायते गोंयकार आसात जे गोवा डे फकत आयकून जाणा आसले फकत थोडे व्हिडियो ताणें पळयल्यात म्हणटच तांकां तुमची मॅसेज कितें? तांकां मॅसेज म्हणजे आमी कितें हिंगा तर कोत्ता तें गोंयच्याच पासून करूंक कोत्ता सगळें गोंयच्या बऱ्या पासून कोत्ता लायक न्हू आनी तेकाच लागून आमी वावुरता गोंयचें नांव वयर काडपाक आनी तेंच्या त्या लोकांच्या पासून मागता तेणी कितें तरी करून थिंगासान पासून जायतें करपाक जाता तेणी आमकां आदार करपाक जाता लायक थिंगासान एडवर्टिजमेंट करपाक तेंचे जायते सोयरे आसता हिंगा तेंकां मातशें फोन मारून सांगपाक जाता आमच्या इव्हेंटाक वच म्हणून लायक तसो आमकां आदार दिवपाक जाता लायक इलेक्शन टायमार गोंयकारान हिंगासान लंडनकारान गोंयां फोन मारून सांगले आनी कोणाक वोट मार ते सेम टायप लायक रिवर्स करपाक जाता गोंयासान त्या भुरग्यांनी हिंगा तेंच्या मायपेट सांगूंक जाता. खूब बरें. जुलियो बाब तुज्या मतान की हे भाशेचो इव्हेंट चडसो गोंयांत जायना? ना जायना म्हणजे गोवा डे सेलेब्रेशन हें करपा फाटलें म्हज्या मना प्रमाणे हेतू इतलोच की सगळ्या गोंयकारांक एकठांय करपाक आमकां सगळ्या गोंयकारांक एकठांय हाडपाक जाय आमकां तेका लागून हो मेन आनी वेम्बली येदो व्हडलो इव्हेंट केन्ना जावंक ना तेका लागून आमी दोगांयनी चिंतलो तो वेम्बली करपाक फर्स्ट टायम आमकां क्रॅनफोर्टूय करपाक जातालो आमच्या कडेन पूण आमी म्हटलें क्रॅनफोर्ट करचो न्हू आमच्या फॅमिलीच्या लोकांक दाखोवया आमी वेम्बली करपाक जाता म्हणून लोकांकूय दुसरे फावट कोण आनी कोण करता तेंकांय फुडें येवन करून आमी तेंकांय सपोर्ट करूंक शकता असल्या इव्हेंटान. त्या पासून आमी वेम्बलीच केलो हो इव्हेंट क्रॅनफोर्ट करूंक ना. म्हणटच तुमची ऑलमोस्ट सगळी तयारी जावन निमाण्या स्टेजीचेर तुमी आसात? हय आमी सामके निमाण्या स्टेजीचेर आमी आतां केन्ना शो जातलो आनी लोकांक पळोवंक रावता आमी ग्रावंडाचेर.
हांवूय तुमकां व्हड आनी व्हड यश आवडटा असो इव्हेंट जो तुमी घडोवन हाडला. ह्या इव्हेंटाक तुमकां जैत फावो जावचें. एक आनीक एक गजाल म्हज्या मनांत येता ते म्हटल्यार मिनिस्ट्री कडच्यान कितें तरी तुमकां हेल्प जाता. ना आमकां सपोर्ट कोणें असो सांगोंक ना मिनिस्ट्री कडच्यान मेवता म्हणून. आतां गोमोंक येता की मिनिस्ट्री सपोर्ट करता म्हणून गोंया सावन. पूण आतां पळय इन फ्युचराक ते वचून बाबा आमकां कितें जाता पळय तें. आनी लायक तुमच्या कडल्यान आतां प्रुडंट मिडिया इज लायक अ टॉप चॅनल इन गोवा. सो ते मिनिस्टर पळयता सगळे आनी लायक गव्हर्मेंटूय पळयता तें. सो तें तरी पळोवन आमकां मिनिस्ट्री सायड कितें तरी सपोर्ट मेळल्यार पुरो म्हणटा आमी. लायक वी कॅन डू टुगेदर लायक तेंकां मिनिस्ट्रीचे घेवन तेंकां गोंयचे गव्हर्मेंटाक पासून घेवन आमी करूंक सोदता. आनी गोंयचे ना कित्याक दीस इज लायक फॉर गोवा. आमी कित्याक गोंयकारांकूच लागून करता आनी गोंयच्या बऱ्या पासून करता. सो गोव्हर्मेंटान गोवा गव्हर्मेंटान आमकां सपोर्ट केलो जाल्यार बरें जातलें. हेज्याक व्हडलो करपाक जाता. गोंयचे 4 जाण न्हू 50 गोंयचे हाडपाक जाता आर्टिस्ट आनी हिंगा ते भाशेन UK करपाक जाता. पूण तुमी एप्रोच तसो कितें केला? ना एप्रोच आमी कोणाकूच करूंक ना. म्हणजे आमकां आयडिया नासली ती गोंया सावन पयशे मेळोंक शकता म्हणून तें कडच्यान मिनिस्ट्री कडच्यान. पूण आतां फ्युचराक नेक्स्ट टायम आमी ट्राय करतले करपाक. आतां ब्रिटीश कावन्सील ब्रिटिशां कडच्यान जावं ह्या गव्हर्मेंटा कडच्यान कितें तरी तुमी तांची स्कीम जावं तशें कितें तेंच्यो स्किमी आहा त्यो वचून बाब. पूण त्यो लेस प्रायस £1000 बा आसा घेवन मागीर ते चड घेतले जाल्यार ते म्हणजे 6000 बा दिता. ते मागीर फ्री करचो पडटा शो. तो फ्री करपाक तो मागीर कोताक येना न्हू. सो 5 जाण तर गोंया सावन हाडले आनी मागीर तो फ्री करपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट जाता. मागीर इतलो एक्सपेंडिचर करून आमकां ग्रावंड घालपाकूच जाय मोर दॅन £15,000. मागीर तेंकां हाडटा बा म्हटल्यार ते इट्स व्हेरी डिफिकल्ट जाता विथ दॅट £6,000 तो करपाक. खूब बरें दिसलें कारण तुमच्या मनांत जी येवजण आसा ती सदांच ह्या फुडें अशीच मुखार वयची. तुमचे 4य इव्हेंट फळादीक जावचे. खेरीतपणी तुमच्या मोलादीक वेळा पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. जुलियो बाब तूं कितें म्हणूंक सोदता? तेवतून हांव तुका देव बरें करूंक म्हणून सोदता. तुवें तुजो टायम वेस्ट करून आमचो इंटरव्यू घेतलो तुवें. तुका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा हांव काळजान सावन आमच्या. तुमकांय चड आनीक चड थँक्यू तेवतून. आनी हांव मागता हो चॅनल प्रुडंट मिडिया हांव जाणा सगळे गोंयकार आनी मिनिस्टर पासून पळयता म्हणून. आनी गोंयच्या गव्हर्मेंटान आमकां कितें तरी सपोर्ट करचो. आनी आमचे कंपनीचें नांव जावन आसा गोल्ड एंड सिल्वर इव्हेंट्स इन वेम्बली. थँक्यू. देव बरें करूं तेवतून भाव तुका. आनी तुका बरी सावध आवडटा आनी बरो तूं फुडाराक अशें लोकांचे इंटरव्यू घेवन तूं आनीक तुका हांवें जावं फेमस जावं. थँक्यू. इतल्यानूच ह्या ग्रुपा सांगाताक आयची ही माणका मोतयां कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस. देव बरें करूं सगळ्यांक.